देवाचें उतर ह्या नियाळमानांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आमकां उगडास करता. जे परी आमी मळबाचें वातावरण पळोवन आमी काल परकेता, तेच परी सर्गीच्या वस्तू वा देवाचें मन आमी वळखूंक जाय. जेजू दिसपट्ट्या जिवितांत सोबार घडिता मारिफात आनी सोबार मनशां मारिफात आमकां मेळोंक येता, आमकां भेट करूंक येता. पूण सबार पावट आमी ताची वळख धरिना, ताका वळखना. जेजू सांगता, जंय तुजो ठेवो आसा थंय तुजें काळीज आसा. जेजू जावन आसा आमचो ठेवो. आमचें ध्यान मन ह्या ठेव्याचेर आमी दवरून जिवंक जाय. आनी ह्या ठेव्याक आमच्या कुटुंबांतल्या आनी आमच्या समुदायांतल्या लोकां थंय पळोवंक, ताका वळखूंक जेजू आयज म्हाका आनी तुका आपयता. प्रार्थया. मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.